जेन्ना हे इन्सिडंट जाल्ले तेन्ना आमी सगळी म्हायती आमच्या लेवलाचेर आमी घेतलेली म्हायती, पूण तेन्ना ते RFOन जे इन्सिडंट घडले इट वॉज अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट. पूण कितें आहा, खंय ना खंय ह्या तरेचे इन्सिडंट जेन्ना घडटा ते अस्वस्थता निर्माण जाता मतदारसंघात आनी पूर्ण तालुक्यात. आनी तेन्ना तो विशय जो जालो, हांवें ऑलरेडी जेन्ना मंत्री जालो तेन्ना हांवें PCCFाक हांवें ऑलरेडी सांगलेलें की आमकां कसल्याय परिस्थितीन आमकां हो केस स्टॉप करूंक जाय. हांवें कालूच ईमेल परत धाडला तांकां, हे वर्बल इन्स्ट्रक्शन आशिल्ल्यो की फायल पुटअप करा म्हणून आमकां लोकां बरोबर लोक आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक्झिस्ट जावंक जाय. ते कितें इन्सिडंट जाल्ले ह्या तरेचे कितलेय लोकांक नोटीसी गावल्यात आनी हेजे कारण कितें करता, अनरेस्ट एक वेगळे तरेचो निर्माण जाता. म्हणून हांवें डायरेक्शन दिल्लें आसा एज फॉरेस्ट मिनिस्टर, कारण इट कम्स ऑन द पर्व्यू ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दॅट द डिपार्टमेंट वील नॉट गो फॉरवर्ड वीथ दीस केस आनी ते हे विड्रॉ करपाक हांवें तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी आमी ते विड्रॉ करतले.